नमस्कार. उदय बाबाची नवी कादंबरी उजवाडाक येता कातर रे भाजी. ह्या निमतान म्हजी दोन विचार हांव तुमच्या मुखार दवरतां. उदय बाब हो पेशान वकील, तरी ताच्या आंगात जे गुण आसात ते अनेक तरांचे आसात. ते पत्रकार जावन गेल्यात, ते म्हणजे पत्रकार आसात म्हणूं जाय, त्या भायर संपादक जावन गेल्यात, ते स्तंभलेखन अजूनही करतात, आणि त्या भायर कलेचे मळार, साहित्याचे मळार ते गीतकार म्हणून तांणी नामने जोडल्या. ते नाटककार आसात, तांची नाटकांय खूब गाजल्यात, आणि त्या भायर ते कथाकार आसात, कवी आसात, निबंधकार आसात. अशा कितलीशाच मुकुटांचो धनी म्हळ्यार उदय बाब. आनी आतां पिरायेची 80 लागीं पावली उपरांत तांणी कादंबरीच्या मळार पावली मारली, आणि पयली कादंबरी आमच्या मुखार दवरली ती व्हडलें घर. व्हडलें घर ही एक इतिहासाच्या एका कालखंडाचेर बरयल्ली कादंबरी, आणि खूब म्हत्वाची इतिहासाच्या नदरेन आणि वाचकांच्या मनात जो गोंधळ आसा तो पयस करपाचे नदरेनय बी. ही कादंबरी बरोवपी बरी जाल्या, विशयी अप्रूप आसा, आणि ताकाच लागून म्हजे म्हायती प्रमाणे आतां मेरेन ती उण्यांत उणे 4 भाशांनी तिचो अनुवाद जाल्लो आसा. इंग्लिशीन तर प्रकाशीत जाला, कन्नड भाशेन येवपा आसा, मराठीन येवपा आसा. अशे तरेचो वावर जावपाची गरज आसा. कोंकणींत वेगळे वेगळे तरेचें साहित्य निर्माण जाता, तें लोकां मेरेन पावचें ह्या खातीर अनुवादांची गरज आसा. ही पिरियड नॉवेल अशी ताका म्हणूं येता. अशी व्हडलें घर ही कादंबरी बरोवन हातान मेकळी जाले उपरांत उदय बाबाच्या काळजांत जो खतखत्तालो एक विशय, त्या विशयाचेर तांणी बरोवपाक घेतलें. ते म्हळ्यार आबे फारिया. आबे फारिया हो इतिहासांतलो एक असो गोंयकार जाचे विशीं समज आनी गैरसमज खूब आसात, पण तांणी दिल्लें योगदान केन्नाच कोण विसरूंक शकचे नात. तर आतां तांणी ही एक जे काय ऐतिहासीक कादंबरी म्हणूं येता अशे तरेची कादंबरी तांणी बरयल्या, कातर रे भाजी. आतां कातर रे भाजी ही इतिहासीक कादंबरी जाल्ल्यान तातूंत सगळे ऑथेंटीक आसचे पडटा, अधिकृत आसचे पडटा, आनी तितली जतनाय उदय बाबान घेतिल्ली आसा. उदय बाब हो निजाचो एक रिसर्चर, इतिहासांत खोलायेंत आनी पुरायेन देवन तथ्यां आनी सत्यां उजवाडाक हाडपी, आनी ताका लागून ही कादंबरी जी आसा कातर रे भाजी ती पुरायेन आनी खोलायेन सत्याचेर आदारिल्ली अशी ही कादंबरी आसा. आनी ह्या विशीं कादंबरी विशीं एक खूब उमळशीक लोकां मदीं निर्माण जाल्ली आसा, आनी ती म्हाका दिसता लोकांच्या मनाक एक थाकाय दितली. आनी म्हाका दिसता की कोंकणी साहित्यांत अनेक कादंबऱ्यो उजवाडाक आयल्यात, अजून येत आसात, पूण इतिहासीक कादंबरी म्हणूं येता अश्यो कादंबरी आमचे कडेन नात, आनी ती उदय बाबान दिल्या. ह्या खातीर उदय बाबाक परबीं दितां, उदय बाबाचें अभिनंदन करतां. उदय बाब हें अनेकांचें प्रेरणास्थान जावन आसा, आनी ह्या उदय बाबाच्या वावरांतल्यान प्रेरणा घेवन अनेक नवी बरोवपी अशे तरेच्या रिसर्च ओरिएंटेड अशे कादंबऱ्यो किंवा अशें लेखन करपाक सुरवात करतले अशी आशा हांव प्रगटायतां. आनी ह्या पुस्तकाक बरो फुडार आवडेता. म्हाका खात्री आसा हें पुस्तक लोकांच्या काळजांत लेखतलें, आनी ताचे उपरांत हे अनुवादांतल्यान वेगवेगळ्या भाशांनी आमच्या देशांत आनी देशा भायर लोकांचें लक्ष ओळून घेवपाक पावतली अशी ही कादंबरी. थँक्यू. हांव अरविंद भाटीकार उलयतां. उदय भेंब्रे हांची दुसरी कादंबरी कातर रे भाजी आनी कांय दिसांनी उजवाडाक येतली. ही कादंबरी एक ऐतिहासीक कादंबरी. ऐतिहासीक म्हणल्यार कितें? इतिहासाच्या फाटभुंयेर रचिल्ली काल्पनीक काणी. ही काल्पनीक काणी पाद्री जुझे फारिया हाची. ताका पॅरिसांत आबे फारिया म्हणटाले. हातूंत इतिहास खंय आयलो तर 16वे, 17वे, 18वे शेंकड्यांत जे गोंयच्या पाद्रीचेर अन्याय जाले, 18व्या शतकांत तांणी बंड केले, फ्रेंच क्रांती जाली 1789 1789.
ताचे उपरांत आनी ताचे पयलीं फ्रांसांत जाल्ल्यो घडणुको, नेपोलियन बोनापार्टाची झुजां, ताजी हुकुमशाय, वॉटरलू, एल्बा, सेंट हेलेना ही सगळीं नांवां आनी ह्यो सगळ्यो घडणुको म्हणजे इतिहास गोंयचो आनी गोंया भायलो. ह्या इतिहासाच्या फाटभुंयेचेर रचिल्ली पाद्र जुझे फारियाची ही काणी, उदय बाबाची कादंबरी फाटले भशेनूच एकदम बरी अशें म्हणल्यार कांय येताय जावची ना. आतां एकदम बरी म्हणजे कितें? ही कादंबरी सोप्या साद्या सरळ शब्दांनी आसा, धाकली वाक्य आसा. चड लांब वाक्यां वाचता आसतना वाचपी घुस्पता तशें कांय ना. आनी उमळशीक वाडटा, फुडें कितें जातलें. आनी हातांत घेतिल्ली कादंबरी वाचप सोंपयले बगर सकयल दवरची दिसना. हाका हांव एक बरी काणी अशें म्हणटा. तशी ही बरी काणी. आनी निमाणे कडेन कादंबरी वाचता वाचप्याच्या काळजांतल्यान दुकां व्हांवतात. हीच कादंबरीची खरी परिक्षा. उदय बाब हो रायटर आनी फायटर. आमचो रविंद्र बाब केळेकार सदां म्हणटालो कोंकणी लेखक आनी रायटर आनी फायटर आसचो. उदय बाब पयलीं बसून फायट करीत आयला, फायटींग फॉर कोंकणी आनी फायटींग फॉर गोवन कल्चर आनी गोवन आयडेंटिटी, गोंयची अस्मिताय आनी कोंकणी भास. तो जर फायटींग करत आशिल्लो जाल्यार कदाचित आज गोंय वेगळें उरचें नाशिल्लें. ताणें सुमार 1,500 वयर ब्रह्मास्त्रां बरोवन गोंयकारांक गोंय महाराष्ट्रांत विलिनीकरण जावपा पासून ताणें तें वाचयलें. 1,500 वयर ब्रह्मास्त्रां ताणें बरयलीं राष्ट्रमतांत. आनी मागीर सादारण 3,500 वयर संपादकी बरोवन 12 वर्सां ताणें सुनापरांताचो संपादक म्हणून काम केलें. हें सगळें रायटींग टू फायट. रायटींग वेगळें, फायटींग वेगळें न्ही. रायटींग आनी फायटींग बरोबर चलतालें. ताणें जर फायटींग करून आशिल्लें, तो फक्त बरयत तर आविल्लो कांय लेखकां भशेन, जाल्यार आज कदाचित तो कोंकणीक आंतरराष्ट्रीय मळाचेर नामन जोडून दितलो आशिल्लो. उदय बाबाक आमी बेस्ट ऑफ लक म्हणपा जाय. आतां फायटींग कमी जालां. ताणें चड बरोवचें, अशीच साहित्य निर्मिणी करची आनी अशेंच साहित्य निर्माण करून कोंकणीक आंतरराष्ट्रीय मळाचेर नामन जोडून दिवची. उदय बाब, तुमकां बेस्ट ऑफ लक, बरें यश मेळो. नमस्कार. ब्रेस्तार दीस म्हणल्यार 16 नोव्हेंबर 2023 ह्या दिसा पणजेच्या कला आणि संस्कृती खात्याच्या सभागृहात उदयबाब भेंब्रे हांची नवी कादंबरी कातर रे भाजी उजवाडाक येता. त्या निमतान थोडोसो उजवाड उदयबाबांच्या भाशीक तशेंच साहित्यीक चळवळीचेर घालूंक सोदता. जेन्ना गोंयच्या अस्तित्वाचो प्रश्न आशिल्लो, म्हणजे गोंय महाराष्ट्रांत वचपा बदला तें राखून दवरपाचो प्रश्न आशिल्लो, तेन्ना 1967 जनमत कौल जो जालो ताचें फुडारपण तें गोंय वांटोवपा खातीर उदयबाब भेंब्रे हांणी केलें. उदयबाबान त्या उपरांतची चळवळ म्हणल्यार राजभास चळवळ 1985तली, जी 555 दीस चल्ली. त्या चळवळीक खूब मोठो सहभाग दिलो. गोंय घटक राज्य करपाच्या संदर्भात उदयबाबान मोठें काम केलां. त्याच बरोबर कोंकणीक 8व्या परिशिश्टांत घालपा खातीर जो वावर जालो तातूंतूय उदयबाब मुखार आशिल्ले. आतां हें सगळें करता आसतना सगळ्या कोंकणी लेखकांक किंवा कोंकणी चळवळी भाग घेतिल्ल्या लोकांक 2 तरांच्यो चळवळी चलोवच्यो लागल्यो. एक चळवळ आशिल्ली ती भाशीक चळवळ आनी दुसरी आशिल्ली ती साहित्यीक चळवळ.
भाशीक चळवळ म्हणटा तेन्ना उदय सारकिल्लो जो गीतकार, नाटककार, पत्रकार असो आसून जेन्ना जनमत कौल जालो ते वेळार तांणी आपले ब्रह्मास्त्र भायर काडले, लेखन केलें राष्ट्रमतांतलें. आणि त्या उपरांत कोंकणी राजभाशेच्या चळवळीत किंवा घटक राज्याच्या चळवळीत किंवा 8व्या परिशिश्टात कोंकणी घालपाचे चळवळीत तांणी आपणाची लेखणी कुशीन दवरली म्हणजे सृजनशील साहित्य जे आसा ते तांणी बरोवपाचे थोडे फुडें व्हेलें. कारण भाशा जर तिगली ना, भाशा जर उरली ना जाल्यार मागीर ते बरोवन कितें फायदो, कितें उपयोग. अशेंच चिंतून तांणी साहित्यीक चळवळ कुशीन दवरून भाशीक चळवळीत चड सहभाग दाखयलो. आतां हाली तांची अस्मितायेचो कसाय हें पुस्तक, त्या उपरांत व्हडलें घर ही कादंबरी, आणि आतां तांची जी येता ती कातर रे भाजी आबे फारी हांच्या जिणेचेर आदारीत आसा ती येता. आमी उदय बाबाक परबीं दिवया आणि हे नवे कादंबरी येवकार दिवया. देव बरें. नमस्कार. ज्येष्ठ लेखक उदयबाब बेंब्रे हांच्यो व्हडले घर ही कादंबरी बरसून अजून साबार पुस्तकां उजवाड आयल्याय. उदयबाबाची सरळ भास खंयच्याय प्रदेशांतल्या कोंकणी वाचप्यांक बेस बरें समजुपी. हालींच उजवाडाक आयल्या व्हडले घर ही कादंबरी 16व्या सगळ्यांत गोंयांत घडयले इन्क्विजिशनाक लागून जाल्ले पिडाक आदारून आसा. ही कादंबरी म्हाका खूब आवडली. आतां उदयबाबाची नवी कादंबरी कातर रे भाजी संजना पब्लिकेशन्साचे वटेन उजवाडाक येता. ही कादंबरी बी अशेच इतिहासीक घडणुकेक आदारून आसा. ह्या पुस्तकाक मना काळजासावन येवकारता. धन्यवाद. कोंकणी साहित्य सैम आणि अस्मितायेचे मानदंड आणि आमचे सगळ्यांचे प्रेरणास्थान म्हणल्यार आमचे उदयबाब. ह्या दिसांनी उदयबाबाची एक नवी कादंबरी येता. ही कोंकणी मनशाक खूब खोशयेची गजाल. कातर रे भाजी ही कादंबरी जावन आसा आंबे फालिया हाच्या जिवन चरित्राचेर. तिका मना काळजांतल्यान येवकार. उदयबाबान आपले जिणेंत ललित साहित्या वांगडा मोजक्योच काही कथा, कादंबरी आणि कविता आणि किता बरयल्या, पूण सगळ्योच अजरामर जाल्या. वर्सान स्वताच्याच मनात शिजत आणि सोसत आशिल्लें साहित्य स्वताच्याच परीक्षणाच्या चाळणी आणि गाळणीत घालून परिपक्वरित्या येता तें उदयबाबाचें साहित्य. अशे तरेन काळाचो वेध घेवन निर्मिल्लें साहित्य अमरत्वाचो वेध घेता. देखीक 3 पिळगी खेळपी उदयबाबाचे कर्णपर्व हें नाटक, अजरावर गीत चान्न्याच्या राती आणि तशेंच व्हडलें घर ही कादंबरी आमच्या सारक्या कोंकणीतल्या वारकऱ्याक उदयबाबाचे प्रत्येक शब्द म्हणल्यार शस्त्र आणि लिखाण म्हणल्यार अस्त्र. सैम, संस्कृती आणि अस्मितायेचे उदयबाबाचे प्रत्येक उतर म्हणल्यार आमकां ब्रह्मास्त्र. उदयबाबा कोंकणीच्या 3 पिळग्यांचो अभ्यास, वयाची सहज चंद्राचो योग हुपून ते मुखार पावले. आयज कातर रे भाजी हे पुस्तक तांचे येता. कोंकणी सरस्वतीच्या गळ्यांत कातर रे भाजी ही कादंबरी अलंकार कसो सुटतलो हातूंत दुबाव ना. उदयबाब तुमकां मना काळजांतल्यान परबीं आणि तुमकां शतशा प्रणाम. नमस्कार. भौमानिस्त उदयबाब भेंब्रे हे कोंकणी साहित्यांतले अशा म्हालगड्यां मदले एक, जाणी गोंय आनी कोंकणीचे अस्तित्व राखपा खातीर फक्त बरोवपूच केलें ना तर संघर्शूय केलो. सान्न्याचे राती, हांव बाबा न्हवरो, येवचे तुवें ह्या सारकी कितलीशींच मनाक घर धरपी गितां ताणें आमकां दिलीं. आनी गरज पडली तेन्ना ब्रह्मास्त्रा सारकें लिखाण करून लोकमत घडयलें आनी गोंयच्या आनी कोंकणीच्या फुडाराक नवी दिका दिली. आबे फारिया हे एक नामवंत गोंयकार जांकां जगभर
पायनियर ऑफ नॅशनलिझम म्हणून वळखतात. म्हाका याद जाता उदय बाबान कांय फावटी आपल्या भाशणांनी आबे फारिया हांच्या जिणेंतल्या एका प्रसंगाचे वर्णन केल्ले आसा, कातर रे भाजी. आता ह्याच नांवाची उदय बाबान आबे फारियाच्या जिणेचेर बरयल्ली कादंबरी नोव्हेंबराच्या 16 तारखेर उजवाडाक येवपाची आसा. उदय बाबान घडयल्ल्या मोलादीक साहित्यात भर घालपी ह्या कादंबरीत येवकार आनी उदय बाबाक बरी कातर रे भाजी ही उतरां आमी भुरगेपणांतल्यान आयकत आयल्यात. उपरांत समजूंक लागतकीच आमी पणजे गेल्ले त्या वेळार आवेद फारिये हांचो पुतळो पळयलो. ते भुलविद्येचे एक जाणकार विद्याकार अशें आयकलां. ताचे उपरांत तांचे चरित्र वाचलां. पूण ह्या विशयाचेर कादंबरी येतली केन्नाय तरी अशें केन्नाच चिंतूंक नाशिल्लें. उदयबाब भेंब्रे हांची कातर रे भाजी ही नवी कादंबरी येता. व्हडलें घर उपरांतची तांची ही दुसरी कादंबरी. व्हडलें घर इन्क्विजिशनाचेर आनी ही आबेद फारियेचेर. गोंयची संस्कृती, भास, साहित्य, संस्कृती हे सगळे हे कादंबरीत आनी ह्या नांवांत आसा अशें म्हाका दिसता. उदयबाब एक पत्रकार, उदयबाब ब्रह्मास्त्रकार, उदयबाब एक गीतकार, उदयबाब एक नाटककार आनी तशेंच रायटर आनी फायटर हे दोनूय गुण आशिल्ले एक कोंकणी चळवळीचे फुडारी. अशें जरी आसलें तरी तांचे मदीं आशिल्ले साहित्यीक गुण आतां खूब उर्बेन, उमेदीन आनी बुद्धिमत्तेन फुडें येतात अशें दिसपाक लागलां. आनी तातूंतल्यानच ही नवी कादंबरी कातर रे भाजी. हांव उदय बाबाक ही कादंबरी खातीर मनांतल्यान अंतस्करणांतल्यान परबी भेटयता. उदय बाब